ऑर्डर दितलो कितें आनी केन्ना दितलो आनी त्या खातीर आमी कसो आयज सांजेच्यान हांगसर इतको पावस पडला आनी लायटनींग जाल्या वादळ सारको आसलो पण तरी लोक ह्या विशय इतको गंभीर विशय आसलो की लोक हेजे कडेन लक्ष घालून रावला की ऑर्डर कितें येतलें ते पावस पडल्यार पासून वचोंक ना कांयच ना आजून मेरेन कोर्ट रुमान लोक रावल्या कोर्ट भायर आमी सगळे रावल्या कित्याक म्हणजे हो एक इम्पॉर्टंट इशू आहा कशें आमी पयले 4 दिसाच्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या भागान प्रोटेस्ट जालो कोणी मारू खाल्ले कोणी रस्ते ब्लॉक जाले कोणाक घरा लेट पावले कोण ऑफिसान लेट पावले कोण तर घरात पावूंक ना कोणाक तरी कशें मार पडले सगळे आमी पळयल्या पण हे सगळे जाल्या उपरांत मेन जो आसले ते आयजचो एंटीसिपेटरी बिलचो मुद्दो सकाळी कितें कितें आर्ग्युमेंट जाले ते तुमकां आमी सांगले की ऑपोजिशनान कितें म्हटलें वेलिंगकराच्या एडवोकेटान कितें म्हटलें ते सुद्दां तुमकां सांगलें पण सगळे जाल्या उपरांत फायनली ऑर्डर कितें येता हेजेर सगळ्यांचो लक्ष आसलो पण अजून मेरेन तुमकां सांगूंक म्हटलें अजून मेरेन जजान आपले ऑर्डर कितें आहा ते दिवना कोर्ट रुमान रावल्या लोक आमी तुमच्या मुखार सगळेच अपडेट घेवन येता सुभाष वेलिंगकराक बेल की जेल हे सगळे फक्त गोवा न्यूज अबार तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज अबार हे ग्रावंड रिपोर्ट आमी हे जावचे ना आयज ऑर्डर जातले काय ना फाल्यां जातले कितें जाता ते सगळे तुमच्या मुखार घेवन येतले तेन्ना मेरेन पळयत रावात GNH. हे पळोवंक शकता अजूनही टायम आता ऑलमोस्ट 8 जावपाक येयल्या अजून हांगसर 2 व्हिलर्स 4 व्हिलर्स सगळे पार्कड आहा तुमकां तितले अशें दिश्टी पडना की एंट्रन्सा कडेन तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक रावल्या की ऑर्डर कितें येतलें म्हणून इतली एक्चुअली ह्या टायमार सांजचे टायमार रातच्या 7:40 जाले ऑलमोस्ट आठ जावपाक येयल्या इतले बायक एवरी डे हांगसर आसना इतके व्हेकल्स हांगा आसना पण आयज पळयल्यार पार्किंग जे स्पेस आसा थंयसर रस्त्या कुशीक हे सगळे कडेन अजून व्हेकल आसा सो हो मुद्दो केदो व्हडलो हो ऑर्डर कितलो इम्पॉर्टंट गोंयकारांक सगळ्यांक आयजचो जो ऑर्डर आसतलो जे जज सांगतले ते कितलो इम्पॉर्टंट आसा गोंयकार सद्याक तरी आमी नोकळो कितले वखत लागतले आनी जज ऑर्डर कितल्यांक दितलो सद्याक तरी तुमकां सांगल्या आमी इतले टायम जाल्या पण आनी एक अर्दे ते 1 वर तरी लागूंक शकता अशें आमकां आतां मेरेन तरी आमकां अपडेट येयल्या त्या हिशोबान तरी आनी 1 वर ऑर्डर दिवपाक वतले पण तुमी कमेंट करून सांगा की तुमकां कितें दिसता बेल मेळटले काय जेल जातले काय बेल मेळ्ळे जाल्यार कितें कंडिशन आसपाक जाय कितें कंडिशन आसतले तुमी सांगा आनी तुमच्या खातीर आमी आज ह्या जाग्यार जे सांजच्यान पावस पडटा त्या जाग्यार आमी आसा सारके कोर्टाच्या भायर अजून मेरेन रावल्या पण कितें जावं आयज कितें आसतलें ऑर्डर काय पोस्टपोन करतले ते सुद्दां तुमच्या मुखार हाडटले हे सगळे इशू जाले कशें ते सुद्दां तुमकां सांगल्या की सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगलेले की सेंट फ्रांसीस झेवियर यांचो DNA टेस्ट जावचो तेणी आयज त्यांच्या एडवोकेटान कोर्टान म्हटलें की इट वॉज जस्ट अ सजेशन आणि सुभाष वेलिंगकरांक कांय काम करूंक ना DNA टेस्ट हो एक सजेशन म्हणून सांगला पूण सगळे जाले 4-5 दीस जाले प्रोटेस्ट जालो लाठीचार्ज जालो पण फायनली सगळ्यांक जाय आसलो रिजल्ट म्हणटा तो आयजचो ऑर्डर जे एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन त्यांनी फायल केल्लो तेजे ऑर्डर कितें जातले ते आयज दीसभरच्यान आमी तुमी म्हणजे सगळे गोंयकार जे गोंयान सगळ्यांनी तेजेर नजर घालून दवरलेले पळोवया कितें आनीक ऑलमोस्ट अर्दे 1 वरान तरी आमकां दिसता आमचे नॉलेजी प्रमाणे आनीक 1 वर मेरेन तरी तेजो ऑर्डर येवपाक जाय आनी आमी सगळे रिपोर्ट तुमच्या मुखार हाडटले कौशल पालेकरा बरोबर हांव हनुमान नेगलूर.
Thế em là lúc nào thì giới thì không nhập